बेतलाच्या प्रस्तावित बंदर प्रकल्पाक थाव आमदार एल्टन डिकोस्टान खर विरोध केला। हो प्रकल्प बेतलात जावचो ना म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जाहीर केल्ले तरी आसतना भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एल्टनान केला। हो प्रकल्प आयलो जाल्यार नुस्तेकार भावांच्या धंद्याचेर हावळ येतली, देखून ह्या प्रकल्पा आड आपलो लढो कायम आसतलो अशेंय आमदार उलयलो। त्यांनी युनियन मिनिस्टर आणि आता जो आहा नितीन गडकरीन पब्लिकली सांगिल्ले की हो आम्ही प्रोजेक्ट हाडपा नाही म्हणून। बट तुमकां खबर आहा गोंयच्या जनतेक खबर सरकार सदांच लोकांक सांगता एक दाखोवपा एक दांत आनी खावपा एक दांत वेगळे। आनीक एज अ MLA ऑफ आमगेले केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका दिसता आय विल बी फुली बॅकिंग द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बेतूरकारांक, कित्याक हो समज तरी पोर्ट एमपीएन जरी समज हो पोर्ट परतून हिंगा पोर्ट्रसाचो हिंगा हाडलो म्हाका दिसता आमी बेतूरकार नुस्तेकार आमगे भाव जे आहाय जे जगताय नुस्त्याचेर ह्या धंद्याचेर आमगेले एनवायरमेंट आमगेलो आखो कालांगिनी गांव बेतूल गांव आनी सरावंडींग एरियाज विल बी फिनिश्ड। म्हाका दिसता कित्याक खबर ना सरकार हे नाका आसलेल्या प्रोजेक्टान आमचेर थापतायते। दिस इज व्हेरी बॅड आनीक वी विल बी ऑल अगेन्स्ट इट, कित्याक हो जो प्रकल्प सरकार बेतूल हो प्रोजेक्ट पोर्ट हाडपाक सोदता इट इज व्हेरी बॅड। आनीक एट एनी कॉस्ट एज अ MLA राजकारण सोडून दी एक टायमार पॉलिटिक्स सोडपाक शकता, बट हो एजिटेशन अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट आय विल नेवर लीव। हांव तुका एक माध्यमार क्लियर करपाक सोदता की बेतूल जो प्रोजेक्ट पोर्टाचो पोर्ट्रस हाडपाक सोदता मार्मोलो पोर्ट्रस, दिस विल नेवर सी द डे of light of the day, because I am with the people and I am with everyone and we will take all the stakeholders, environments asale je NGOs asale enga soglank and we will have a meeting and we will see that this project never sees the day.